नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयच्यो खबरो. औदुंबारच्या नवी दिल्ली न्यायाधीश यशवंत वर्मा हांच्या निवासस्थानार जळिल्ली रोख रक्कम मेळ्ळ्या उपरांत तांचेर जाल्ल्या आरोपांची चवकशी करपा खातीर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी 3 सदस्यीय समिती स्थापन केल्ल्याची घोशणा केली. आयज लोकसभेचे सत्र पयले खेपे स्थगीत जाले उपरांत 12 वरांचेर जेन्ना परत बसका जाली तेन्ना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ सचिव बी.व्ही. आचार्य हांची 3 वांगड्यांची समिती स्थापन केल्ल्याची घोशणा केली. ही समिती बेगीनाच बेगीन अहवाल सादर करतली अशें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी माहिती दिली. न्यायाधीश यशवंत वर्माक काडून उडोवपा खातीर सत्ताधारी आणि विरोधी खंडपीठांतल्यान 146 खासदारांनी सयो केल्ली नोटीस तांणी मान्य केल्या अशें अध्यक्षान सभाघराक कळयलें. न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित की है. माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय, श्री बी.व्ही. आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता कर्नाटक उच्च न्यायालय. समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक ये प्रस्ताव लंबित रहेगा. बिहार विधानसभा वेंचणुकेची तयारी नेटान चालू आसा. बिहार SIR घडणुके विशीं सर्वोच्च न्यायालयान सुनावणी जाली. वेंचणूक वळेरेंत नांव आसल्यार अर्ज दिवंक नांव जोडूं येता. तशेंच वळेरेंत खुबश्यो सुदारणा जावच्यो आसा अशें वेंचणूक आयोगान सांगलां. कपिल सिब्बल हांणी वेंचणूक आयोगाचेर प्रक्रियेचें पालन करिनाशिल्ल्याचो आरोप केलो. गोंयचे पयले मुखेलमंत्री सर्गेस्त दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर हांची पुण्यतिथी कार्यावळ आयज पोरण्या सचिवालय वाठारांत येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो आनी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांच्या उपस्थितीत मनयली. ह्या वेळार गोंयचे मुखेल सचिव डॉ. व्ही. कांदावेलू, उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी अरुण कुमार मिश्रा, दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकारी अंकित यादव तशेंच IAS अधिकारी एग्नाक्लिटस आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो आनी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी भाऊसाहेब हांच्या पुतळ्याक हार घालून आर्गां ओंपली. ह्या कार्यावळीक शाळेचे विद्यार्थी व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले. आनी पयले मुख्यमंत्री जाले तेन्ना खऱ्यांनी पयली बुन्याद सारकी आसपा जाय. कितें इमारत बांदतलो जाल्यार आज आमची गोंयची स्टेट इतली मुखार वयता जाल्यार तेजो जायतो श्रेय आमचे पयले चीफ मिनिस्टर बाब दयानंद बांदोडकारा वयता. कित्याक फावंडेशन इन टर्म्स ऑफ एज्युकेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ वेरियस स्कूल्स, प्रायमरी स्कूल्स दॅट केम अप एट दॅट टायम, ही खरें बुन्यादीचे फातर जे घातलेले ते आज तुका फुल्लले दिसता. सगळे कडेन बऱ्यो इमारत्यो दिसता जाल्यार तेन्ना बरें काम केल्लें आनी बरें कार्य केल्लें म्हूण हें सगळें जावपा पावलें. सो आमी ताका केन्ना विसरपा जायना. गोंयचे खातीर आमी सगळे मेळून एकमतान कितें करपाचें इम्पॉर्टंट. गोंयांत आमी जाणा सद्दां संस्कार आसा, गोंयांत सदां पीस एंड हार्मनी आहा. हें सदां खंयचे परिस्थितीन आमी राखून दवरपा जाय. शिक्षण क्षेत्रांत सबंद गोंयांत परिवर्तन केलें आनी गांवागांवांत शाळो उगडल्योच. पूण त्याच बरोबर सादारण 5 किलोमिटरच्या हातूंत एक हायस्कूल तयार केलें. आनी हायस्कूल तयार करता आसतना गांवचे विद्वान लोक, समाजसेवक आनी प्रतिश्ठीत लोक अशे लोकांक एकठांय करून ही स्कुलां स्थापन केली. आनी हे सगळें आज जरी आजच्या पिढीक नवें असलें आनी तांकां खबर नासलें पूण तें आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां, आमी दोळ्यांनी सगळें हें केलां. आनी इतलेंच न्हय, हें सगळें बारीक लोकांक भोगून मुखार सरल्या आनी त्या खातीर आज
योग्य न्याय गोंयकारांक मेळ्ळो. प्रत्येक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट असो किंवा इतर क्षेत्र असो जे डेव्हलप ताणें केलां ताका तोड ना. गोयचे पहिले मुखेलमंत्री दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर हांची आयज 52वी पुण्यतिथी फार्मागुडीच्या तांच्या पुतळ्याक महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर तशेंच तांच्या कार्यकर्त्यांनी हार घालून मनयली. भाऊसाहेब बांदोडकर हांणी गोयच्या शिक्षण क्षेत्रांत मोलादीक योगदान दिल्ले खातीर गोंयकारांच्या मनात तांच्या खातीर खूब आदर आसा आनी इतल्या वर्सां उपरांत लेगीत थळावे तांच्या स्मरणांत वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत करता अशें मगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. तांचें जें कार्य आनी काम आशिल्लें तें खूब मोठें आशिल्लें. पोर्तुगीजांनी जवळ जवळ वता आसतना सगळें नश्ट करून उडयलें गोंय. तें परत उबारप आनी गोंयकारांक तेन्नाच्या गोंयकारांक त्यो सुविधा दिवप हो एक भाऊसाहेब बांदोडकरा कडेन चॅलेंज आशिल्लो आनी ते चॅलेंज ताणें घेवन फुडें सरले. आनी फुडें सरतना एक विकास पुरूश म्हणून तो फुडें गेलो. तरेच्यो सुविधा शिक्षण इंडस्ट्री सगळे तरेच्यो सुविधा ताणें गोंयकारांक त्या वेळार दिली. शिक्षण हें म्हत्वाचें आशिल्लें. आज जर तर आमी 90% साक्षात्कार आसा आमी अशी सगळ्या कडेन जर ती फक्त भाऊसाहेबाच्या योजनाच्या माध्यमांतल्यान आसा. ह्या वेळार प्रियोचे आमदार गोविंद गावडे तशेंच सावर्डेचे आमदार गणेश गांवकार हांणी ह्या वेळार भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या पुतळ्याक हार घालून तांकां आर्गां ओंपली. उपरांत भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या विशीं आपले विचार तांणी मांडले. ताणीन ती शिक्षणाची गंगा तळागाळात गांवागांवांना पावयली म्हणून आज आमचे सारकेले भुरगे आज विधानसभेन पावपाक एक ताकद आनी संधी आमकां प्राप्त जाली. त्याच प्रमाणे ताणीन केल्लें कार्य आनी खास करून ह्या फर्मागुडीच्या पठाराचेर जी अभियांत्रिकी विद्यालय जें हाडलें आनी तातूंत भितर आज जगान भितर जे आज त्या इंजिनियरींग कॉलेजीच्यान भुरग्यांनी आज आपलो ठसो उमटलेलो आसा. एक शक्य जर जाता जाल्यार ते फक्त एक दूरदृश्टी नेत्यान अशा ह्या दूरदृश्टी नेत्यान संपूर्ण गोंया खातीर जे काम केल्लें आसा ताका तोड ना. गोंय राज्य केंद्रीय वाचनालय आनी कला आनी संस्कृती संचालनालय हांच्या जोड पालवान आयज ग्रंथालय दीस मनयलो. संस्कृती भवन पाटो हांगा जाल्ल्या कार्यावळींत कला आनी संस्कृती खात्याचे सचिव संतोष सुखदेवे मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. तशेंच नागपूरच्या वाचनालय आनी म्हायती विज्ञान खात्याच्यो प्राध्यापिका डॉ शालिनी लिहितकर आनी नागेश सरदेसाय हांणी तज्ञ म्हणून ह्या कार्यावळींत वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलयतना मुखेल सोयरे IAS संतोष सुखदेवे हांणी वाचना विशीं आपले मोलादेक विचार मांडले. आज आपण बघतो नवीन जी जनरेशन आहे त्यांना वाचनाची तेवढी सवय नाही जेवढी असायला पाहिजे. आणि आपण कशासाठी वाचनाची सवय लावतोय. आज आपण कोणत्या पण मोठ्या माणसाला बघू, मे बी तो बिल गेट्स असेल, जेफ बेझोस असेल, इलॉन मस्क असेल किंवा भारतामध्ये पण भारताचे जुने आपले राष्ट्रपती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम असतील किंवा जे पण मोठे माणसं घडलेले आहेत भारतामध्ये आपल्या इतिहासामध्ये किंवा प्रेझेंट मध्ये पण, नॉट ओनली ॲट द नॅशनल लेवल बट ॲट द इंटरनॅशनल लेवल ऑल्सो. सो कोणाला पण उचलून बघा, कोणाचे पण जर बायोग्राफी असेल ऑटोबायोग्राफी त्याला उचलून बघा, सगळे म्हणतात की मला वाचनाची सवय होती, मी एवढं पुस्तक वाचायचो आणि त्यामुळेच मी पुढे येऊ शकलो. सो जर सगळे लोक असं म्हणत असेल काहीतरी खरं असेल त्याच्यामध्ये काहीतरी सत्यता असेल. सो त्यासाठी मला वाटतं वाचनाची सवय लागणं खूप जास्त महत्त्वाचं आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी काल पोन्ने गोंयच्या एला क्रेस्ट रेजिडेन्सी वाठारांत चिल्ड्रन पार्क आनी उक्ते वाठाराच्या उदरगतीच्या कामाक सुरवात केली. ह्या वेळार खोर्लेचे जिल्हा पंचायत सदस्य सिद्धेश नायक हजर आशिल्ले. आपल्या उलोवपांत केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी उदरगतीच्या कामाक चालना दिवपाक थळाव्यांनी मजत केल्ल्या खातीर तांचे उपकार मानले. आपल्या कार्यकाळांत सुमार 200 परस चड प्रकल्प चालीक लावपाक यश आयलां अशी माहिती तांणी दिली.
ज्यो ज्यो काही गरजो आसा ह्या वाठारांत त्यो गरजो पुरो करपाचें काम हें आमचें काम आसा. तुमी फक्त सांगपाक जाय आमकां हें जावंक जाय, निश्चितपणे तें फुडें व्हरपाचें काम आमी सगळे करतले. आतां पर्यंत तुमी सगळ्यांनी भरपूर आमकां आशिर्वाद दिले आनी त्या आशिर्वादाच्या बळाचेर अश्यो सगळ्यो गोश्टी जातात. म्हाका तुमकां सांगपाक उमेद दिसता की गेली 25 वर्सांचे 5 टर्म जेन्ना जाल्यो त्या वेळेचेर आमी जवळ जवळ 200 पेक्षा जास्त प्रोजेक्ट ह्या उत्तर गोंयांक दिले आनी आतां 6व्या टर्माचे जे काही प्रोजेक्ट आहा ते ऑलरेडी सुरू जाल्यात. 100 प्रोजेक्ट आमी ऑलरेडी घातल्यात आनी ताची कामां चालूय आसात आनी थोडे पूर्ण जाल्यात आनी येणाऱ्या ही टर्म सोंपो पर्यंत जवळ जवळ 250 प्रोजेक्ट तरी तातूंतल्यान जातले अशी म्हजी अपेक्षा आसा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.